तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. भुरग्यांनो, आयज तुमकां हांव जादवाची काणी सांगता. आयकात हां. एक फावट एका पयसुल्ल्या गांवांत एक चली रावताली. तिचें नांव आशिल्लें सिंड्रेला. सिंड्रेला पळोवंक सोबीत सुंदर दिसतालें. ताची आवय ल्हान आसतना मरता म्हूण ताचो बापूय दुसरें लग्न करता आनी सिंड्रेलाक सावत्र आवय हाडटा. सावत्र आवयक 2 चलयो आशिल्ल्यो. थोड्या दिसांनी सिंड्रेलाचो बापूय बी मरता आनी सिंड्रेला बाबडें एकटें आनी एकसुरें उरता. सिंड्रेलाची आवय सिंड्रेलाक बरी करिना. ती आपल्या चलयांक कांयच काम सांगिना आनी सिंड्रेला कडल्यान सगळें काम करून घेता. एक दीस तांकां राजाची चीट येता. चिटींत बरयल्लें आसता की सगळ्या चलयांनी राजाच्या दरबारांत येवचें आनी राजकुंवराक जी चली आवडटली ताचे कडेन ताचें लग्न जातलें. हें आयकना फुडें सावत्र आवय आपल्या दोगांय चलयांक राज दरबारांत व्हरपाची तयारी करता. ताच्यो दोगूय चलयो खूब खोशी जाता पूण ती सिंड्रेलाक सांगता, तूं घरांतच राव आनी सगळें काम कर. राजाची चीट वाचून सिंड्रेलाक दिसता आपणें बी राजाच्या दरबारांत वचचें. सिंड्रेलाचे आवयक दिसता राजकुंवरान आपले चलये कडेन लग्न करचें म्हूण ती तांकां बरे कपडे घालून न्हेसयता. सिंड्रेलाक एके कुडींत बंद करता आनी आपल्या चलयांक राजाचे महालींत व्हरता. सिंड्रेला खूब दुख्खी जाता आनी आपले बागेंत बसून रडटा. थंयसर एक आवय परी येता. तिका सिंड्रेलाचें खूब चुरचुरें दिसता. ती म्हणटा, सिंड्रेला, तूंय बी राजाच्या दरबारांत वचूं शकता. ती एक जादवाची बडी घेता आनी घुवडायता. तितल्यान सिंड्रेलाचे पोरणे कपडे एक बऱ्या विस्तितान बदलता. तशेंच पांयांत चकचकीत हारशाचे मोचे जाता. हें सगळें पळोवन सिंड्रेला खूब खोशी जाता. आवय परी परत एकदां जादवाची बडी घुवडायता आनी कुशीक आशिल्ल्या दुदयाचो रथ करता आनी हुंदराचे घोडे करता. आवय परी सिंड्रेलाक सांगता, तूं आतां राजाचे महालींत वच पूण 12 जावचे पयलीं घरा यो नाजाल्यार तुजो सगळो जादू वयतलो. सिंड्रेला खूब खोशी जाता, रथान बसता आनी राजाचे महालींत वता. सिंड्रेला खूब सोबीत दिसता. सगळीं जाणां राज दरबारांत ताकाच पळयतच रावता. ताची सावत्र आवय आनी भयणी सुद्दां ताका वळखपाक विसरता. राजकुंवराक सिंड्रेला बरें दिसता. राजकुंवर सिंड्रेला वांगडा खूब नाचता. नाचता नाचता सिंड्रेलाची नदर घड्याळीर पडटा. 12 वरां जावपाक थोडोच वेळ आसता. सिंड्रेलाक आवय परीन सांगलेलें उगडास येता की 12 वरां जायत जाल्यार सगळो जादू वयतलो आनी ताणें 12 जावचे पयलीं घरा येवंक जाय. सिंड्रेला राजकुंवराक थंयच सोडटा आनी घरा येवपाक धांव मारता. धांवत येतना ताचो एक मोचो सोपानाचेर पडटा. सिंड्रेला तो मोचो
थंयच सोडटा आनी रथांत येवन बसता. राजकुंवर सिंड्रेलाक सगळ्याक सोदता, पूण सिंड्रेला खंयच मेळना. निमाणें राजकुंवराक सिंड्रेलाचो मोचो मेळटा. राजकुंवर आपल्या मंत्र्यांक सांगता की राजवाड्यांत जे चलयेक हो मोचो जातलो ताचे कडेन तो लग्न जातलो. राजाचो मंत्री मोचो घेवन राजवाड्यांत भोंवता, पूण एकय चलयेक मोचो जायना. निमाणें तो मोचो घेवन सिंड्रेलागेर पावता. सिंड्रेलाची सावत्र आवय बेगीन बेगीन आपल्या चलयांक मोचो घालता, पूण तांकां तो जायना. निमाणें राजकुंवराचो मंत्री सिंड्रेलाक मोचो घालता आनी तो मोचो सिंड्रेलाक सारको जाता. हें पळोवन सिंड्रेलाची आवय आनी तिच्या चलयांक खूब राग येता. राजकुंवर खूब खोशी जाता आनी सिंड्रेला कडेन लग्न जाता. राजकुंवर आनी सिंड्रेला खूब खोशयेन रावता. भुरग्यांनो, कशी लागली काणी? बरी दिसली न्हय? भुरग्यांनो, आमकां हे काणये पासून ही देख मेळटा की आमी सदांच दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक जाय आनी बरें करूंक जाय, जाल्यारच आमचें बरें जातलें. बरें तर भुरग्यांनो, मेळटा दुसरे फावटी अशीच एक बरी काणी घेवन. देव बरें करूं.